केळीच्या गव्यापासून तेल लावपाचें आमी पयलीं. धापण धापूंक जाय तेजेर. जाळीदार जाल्या उपरांत म्हणजे एके सायडीन हे जो गोड पदार्थ आसा तो घालपाचो आनी मागीर ते परतोवपाचे. ते हांगासर एक पळो मुद्दाम पयलीं काडलो गवन आनी आतां आमी तेच्या अर्दे अर्दे भागा भितर हे घालपाचे आनी मागीर ते परतपाचे. म्हणजे 7 भाग तयार जावंक जाय. हे अर्दो भाग जाल्या उपरांत मागीर ताका परत घालपाचे हितून उलतण्यान ते परतपाचेर तेजे सगळे कौशल्य जे आहा न्हू ते सगळे परतपाचेर आसा. आतां पळया आमचे आतां चवथो कप्पो आमचो तयार जालो.